9व्या वर्साक आमी पाय तेंकला आसता इंग्लिशांत अशी एक सांगणी आसा, सांगणी म्हणून न्ही, आमी म्हणटा रेझोल्युशन्स, निचेव. Resolutions are decisions made on 1st of Jan and broken on 2nd. आमी निचेव केल्ले जानेवारीच्या पयल्या दिसा आमी अशें करतले, हांव सगळ्या वर्सा करतले हांव म्हूण निचेव करता आनी दुसऱ्या दिसा ते मोडता. आतां आईच्या दिसा मोरी देव माता म्हूण आमी नियाळ करता आसतना आज आयकलें, ह्या कानांत आयकलें आनी एका कानांत सोडलें जावंक नजो. कित्याक हो विशय आमच्या आवयक लक्ती जाल्लो, आमच्या सर्गींच्या आवयक लक्ती जाल्लो. देखून सर्व गंभीरायेन आमी सगळ्या वर्सा मोरी आमची देव माता, आमची माता म्हळें परगटूंक आसा आनी त्या प्रमाणे जियेवंक आसा. केदाळे मोरयेची परब म्हणटा आसतना, ह्या मोरयेची फेस्तां म्हणटना म्हाका जावन ह्या जायत्या याजकांक ही एक उद्वेगाची, ह्या बोगणांची, ह्या उमाळ्यांचो विशय जाता. कित्याक आज मोरये विशयांत इतलो अपप्रचार आमच्या भोंवतणी आसा, जायतो अपप्रचार मोरये विशयांत. ह्या वक्ता ताका लागून हांव इतलें सांगता, आयच्या ह्या नियाळाक देव वाक्य जावन हांवें सांगता, भुरग्यांक, मोरयेच्या भुरग्यांक समजता, बेऱ्यांक समजना. भुरग्यांक समजता, बेऱ्यांक समजना. कित्याक भुरगीं त्याच रक्ता मासान जल्माल्ली देखून ती तो मिस्तेर आटावंक शकतात, खरी भुरगीं. पूण बेरी आसात न्ही, तांच्या मोतींत कांयच ना, देखून तोंडाक आयिल्लें कितेंय उलयतात, बेऱ्यांक समजूंक जायना. समजोनी ह्या नियाळाच्या सुरवेर हांव सांगता, समजोनी पवित्र आत्म्याचें एक देणें, पवित्र आत्म्याचें देणें. देखून आमी कोणायकी त्या मनशाक ताका हिका समजूंक ना, सोडया वचूं पेल्या म्हूण सोडूंक जायना. कित्याक समजोनी देवाचें देणें, पवित्र आत्म्याचें देणें म्हणटना ह्या समजनातल्या मनशांक लागून पवित्र आत्म्याचें देणेंच बस्ट जाता. आनी हें एक व्हड पातकच म्हणया. कित्याक जे पातक आमी पवित्र आत्म्या विरोध करता तें आमकां भोगसूंचें ना, तें महापातक जाता. देखून पवित्र आत्म्यान आमकां देणें दिल्लें आसता. जी कोण ह्या देण्याचो उपयोग करनात, ह्या देणें वायटाक वापरतात, तांकां हो अपराध लागू जाता. कित्याक पवित्र आत्म्याचें देणें ती वाटेर उडयता, समजोनी नासतना. भुरग्यांक समजता, बेऱ्यांक समजना. अशें घडलें खंय. एक आवय आसली, चिंती आयिल्लीशी प्रायेस्त, आनी कांय इल्लेशें तकलेन दिल्ली मंद, कांय इल्लेशें चड उलोवची. वाटेर वेची ह्या भोंवतणीची सक्टां तिची खेळकुळां करताली, तिका इन्सल्ट करताली, अपमान करताली, ना कितें उलयताली. आनी ही आवय सोंसता सोंसता दुखां गळयता. थोडो तेंप न्ही, जायतो तेंप. आनी कोण एकलो मनीस ह्या आवयन तिणें घालची दुखां पळयत आसतना बिरमोत पावून तिचे लागीं विचारता की तुका सकट लोक अशें अशें तशें म्हूण वायट उलयत आसतना, तुजी खेळकुळां करता आसतना, तुका मस्करी करता आसतना तुका दूख भोगना गी. ही आवय म्हणटा, दूख भोगता, दूख भोगता, खंयच्या आवयक दूख भोगना. आनी हो मनीस विचारता, दूख भोगता कित्याक तांची उतरां आयकून गी, तांची साल पळोवन गी, तुका तांणी खेळकुळां करचें पळोवन गी तुका दूख भोगता. ना 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 ना, त्या विशयांत न्ही. म्हाका दूख भोगता, तांणी खेळकुळां केली, म्हाका मस्करी केली, म्हाका हिणसिलें म्हणून म्हाका ताका लागून दूख न्ही. हे सकट घडतना म्हजी भुरगीं आसात न्ही, ही म्हजी भुरगीं
वय उंचल्या माळयेर रावूंक जावंक पुरो आनी शेजारच्या घरा रावूंक जावंक पुरो तोंडाक टेप घालून जिप्प घालून ओगे बसतात न्हय तें पळोवन म्हजें काळीज रडता म्हणाले. हेरां तिका मस्किरी करतात हिणसितात म्हणून न्हय, ते जाल्यार ती सोसूंक तयार आसा, पूण तिच्या तर्फेन उलय जाय आसली, तिचें रक्षण करी जाय आसली. तोंडाक जिप्प घालून ओगेच बसल्यांत न्हय, मोणी कशी बसल्यांत न्हय, तें पळयतना रडणें येता, दूख भोगता म्हणटा ही आवय. ती आवय कोण? आमची सर्गींची आवय. ती आवय मेल फांगत अख्ख्या पवित्र सभेची. पवित्र सभाई रडता. हेरांनी थंय हांगा आपणाची खेळकुळां केली म्हणून न्हय, आपणाची भुरगीं आपणा तर्फेन उलय जय जाल्ली, मोणी कशी बसल्यांत न्हय म्हणून रडता. आमची सर्गींची आवय रडता. कितलें बरें, फातिमान मोरी दिसतीक पडली, लुट्सान मोरी दिसतीक पडली, मेजोगरीन मोरी दिसतीक पडली, आनी आमच्याय गांवांत वेलंकणी आनी खंय हरिये कडेन मोरी रडली. आमच्या पथकाक लागून, तिच्या पुताक आमी निराकारशिला म्हणून. आज त्या कारणापासून मात्र न्हय, ती काच हिंसितात म्हणून मोरी रडता. आनी तिची भुरगीं तोंड दांपोवन ओगे बसून आसात. भाऊ बहिणीनो, आईची परब मोरी देव माता खंयच्या काळार सुरू जाल्ली, जी कोण आतां म्हणा नाकात आमकां जाय पुरती शिकोवंक मेळना. कांय नंतर एक दोन वाक्य तरी, एक दोन बरी उतरां तरी हांव हांगा सादूंक सोदतां. पळया, आमच्या विरोध उलोवच्यांक तोंड दांपोवंक पळया, तोंड दांपोवंक पळया. आमी लज नासतना म्हणूंक जाय. जी कोण येवन आमच्या दारा बागलार येवन म्हणटात, मोरये विशयान खंय बरयलां, मोरी कशी देवाची माय जाली, म्हणच्याक पयलें आमचें उतर येवंक जाय. कित्याक आमच्या आवय विरोध कोण तोंड दांप. म्हज्या आवय विरोध उलोवंक तुका हक्क ना. तोंड दांप, निकाळ. कित्याक सुरवेर हांवें सांगलें, 3 महापातकांत आसात आनी तुमकांय त्या पातकांत वोडते आसात. अपराध करनाकात. ही ताणी दिवची तुमकां साल या हें चिंतप, बरें चिंतप न्हय, तुमकांय पातकांत वोडचें. एफेसांत सल्ल्या महासभेंत 431व्या इसवेंत महासभेंत आमची धर्मसभा मोरी देव माता म्हूण परगडता. आनी आमचो पाप साहेब, आदलो पाप साहेब पावलो सवो, जुवां पावला दुसऱ्याच्या पयलनचो पाप साहेब 1970व्या इसवेंत ही परब आईच्या दिसा घडता. ही आईच्या दिसा आमी परब संभ्रमूंक जाय. कित्याक नव्या वर्साच्या सुरवेल्या दिसाच आमी आमच्या खंयतावन आमी जल्म घेतला म्हळें समजूच्या खातीर. मारियालिस कुल्तूस म्हणलें लातीन शब्द हो, त्या देस्तावेजांत आमचो पाप साहेब पावलो सवो हें फेस्त घडता. पूण एफेस घरांत त्या दाळा कितें घडलें? थंय एकलो धर्मशास्त्री आसलो, या बिस्प आसलो नेस्टोरियस म्हणून. तो कितें करता? भोंवतणी आपणाची सिजोवच्याक एक हेरेज तो परगडता, वायट शिकोवन. तो म्हणटा जेजू नीज करून देवाचो पूत न्हय. तो मनशा सैमांत आसलो, तो देवान ताचे थंय थोडो स्पिरीट घालो. ताका लागून थंय देव पुताचो जो कोण बापाचो पूत आनी मनशा सैमाचो दोनी सैमाचो एकवट ना म्हूण परगडता. पळया, आजकाल तुमच्या घरांनी येवन परगडची ही सांगची आसात न्हय, आकाशा पोंदा कितेंच नवें ना. हें पुरो आदीं घडलां, हाच्या आदीं जालां. देखून हो मनीस येवन उलटी शिकोवन दिता आसतना, कित्याक हाका लागून आमचे सगळे आमी जर तर जेजू देवाचो पूत न्हय म्हळें जाल्यार तो कितें बेश्टेंच वाटेर जल्माल्लो. देखून पवित्र सभा जागी जाता आनी परगट करता, ना जेजू खरोच देवाचो पूत, त्याच प्रमाणे मनशा सैमाचोय. लुकाच्या सुवार्तेंत आमकां आयकूंक मेळटा देवाचो पूत तो. कित्याक देवाचो बडवो बरी खबर हाडून येतना पवित्र आत्म्याचे सक्तीन
मोरये थंय देवाचो पूत जल्माता. आणि केन्ना जेजू देवाचो पूत ताची आवय सयत त्या देवाच्या पुताची आवय जाता. साधे चिंतप खंयच्या भेऱ्याक समजना हे. आणि ह्या भेऱ्यांनी म्हणचे आसा बायबलान बरोवंक ना. बायबलान जायत्यो संगती बरोवंक नात. आमच्या त्रिएक देवा विशयान खंय बरयला? ही पवित्र सभेची परंपरा. त्रिएक देवा विशयान खंय बरयला? लग्नाच्या संस्कारा विशयान खंय बरयला? कानान जेजू गेलो ह्यो संगती खबर नासतनाय जाल्यार या मनशांनी या आमच्या भोंवतणी येवन आमच्या कानांनी घालच्या मनशांक विचारा, तांकां फाटी सवाल करा, तांकां जाप गुत्तुना. कित्याक तांकां कित्याक की राग पळया गिळीपाट आमी म्हणटा न्ही, तांकां बायपाट करून आमच्या हरशीं धाडला. ओस एका कित्याक सापकोऱ्या पेट्या ओ साब म्हणल्या बरी. आणि आमी धांवतां बियाण धांवतां पाटी रावून तांकां इल्लेशे दोळे उरकुटावन पळया आनी निकाळ म्हणा. आणि त्याच वेळार त्या 431व्या इसवेंत पवित्र सभा परगडता हो एक ग्रेक शब्द theotokos. जेजू मोरी देव माता. theos म्हळ्यार देव. तेन म्हणटा आमी जाणे ताका जल्म दिला. हे जाणे मरियेन ताका जल्म दिला. भाऊ भयणीनो, तल्या सुरविल्या क्रिस्तांवांनी फकत एका राजावा खातीर हे नवे शास्त्र घडलेंगी, हे नवे चिंतप घडलेंगी. फकत ह्या मनशाक विरोध करच्या खातीर नेस्टोरियस म्हणल्याक विरोध करच्या खातीर तांणी एक नवे कितें सत घडलेंगी ना. ह्या क्रिस्तांवांनी आपुरबायेन सुरवेर तावणूच मोरयेचो सांगात जोडला. आवय ते कितें म्हणलें तांकां भोगलां. खंयच्याक एका फिल्मान टीव्हीच्या एका कार्यक्रमान पळयल्लो असो उगडास येता. एक ल्हान भुरगो जाप दिवन म्हणटा, एनीवन कॅन बी ए फादर, एनीवन कॅन बी ए फादर, बट इट टेक्स गट्स टू बी ए डॅड. म्हाका तो कोंकणीन शब्द सारको येना, कित्याक ताका सरी जाल्ले शब्द ना. कोणेय जल्म कोणेय दिव येता, पूण तो बापोय जावंक आवय जावंक ते एक आपोवणे. आदी म्हणटाले हांव आतां भायल्या गांवांनी पॅटर्निटी टेस्ट म्हणून सुरू केला. पॅटर्निटी टेस्ट म्हळ्यार तोच म्हजो बापोय गी म्हणून तांचे DNA टेस्ट करतात आनी पळयतात होच म्हजो बापोय गी वय गी न्हय गी म्हणून. ताचो अर्थ तुमी समजातात न्ही. खंयच्या बियान आपूण जल्माल्ले म्हणून समजूनच्या खातीर पॅटर्निटी टेस्ट म्हणून सुरू केला भायल्या गांवांनी. ह्या आलतारीत हांव सांगता, ही कोण आमच्या कानांनी पुसपुसतात पळया, ती कोणाक की जल्माल्ली, कोणाक की जल्माल्ली. जर तर खऱ्या आवयक जल्माल्ली जाल्यार त्या आवयची केळकुळां करती नात ते. कित्याक तांचीच आवय कोण म्हूण नेनात, तांची आवय कोण म्हूण नेनात. इंग्लिशान आनी एक बरो शब्द आसा सरोगेसी म्हणून, भाड्याचो गर्भ. खंयच्या एका स्त्रीयेक वेळ ना, आमच्या फिल्मांच्या इंडस्ट्रीन चलतात, वेळ ना भुरग्याक जल्म दिवंक. या थोड्यांक गर्भ रावना खरें जावंक पुरो, ते बी दुसऱ्यांच्या गर्भांत घालून भाड्याक जल्म दितात. आमची सर्गींची आवय तसली सरोगेसी केल्ली आवय न्हय, आमकां जल्म दिल्ली, आमकां वागयल्ली. देखून सुरविल्या वर्सांनीच 250व्या इसवेन म्हळ्यार आज तांव सुमार 1800 वर्सां आदीं आमच्या क्रिस्तांवांनी एक घडिल्लें खंतार ते लातीन भाशेचें आसा. अनवारी जावन आजकाल आमच्या मदले लातीन गेला. तसो एक सुरविलो वाक्य हांव गायता. आमच्या सेमिनरीनी आनी पुराय आमी खंतार गायता. Subtum presidium confugimus Sancte Dei Genetrix. म्हळ्यार असो अर्थ आमच्या सुरविल्या क्रिस्तांवांनी घडल्ले ह्या खंतीक आसो, ह्या मागण्याचो अर्थ असो. सगळे मागणे अशे आसा. देखून मतीक वरा,
आमी तुज्या आसऱ्या खातीर धांवून येता. हे भगवंती देवाचे माये, आमच्या गरजांनी आमच्या मागण्यांक तिरस्कार करिनाका, पूण सदांच आमकां सर्व वायटांतले निवार हे कृपेवंती आनी भगवंती आंकुवारी. परत्यान सांगता हे मागणे, आमी तुज्या आसऱ्या खातीर धांवूंक नेता. हे भगवंती देवाचे माये, आमच्या गरजांनी आमच्या मागण्यांक तिरस्कार करिनाका, पूण सदांच आमकां सर्व वायटांतले निवार हे कृपेवंती आनी भगवंती आंकुवारी. आनी ह्या क्रिस्तांवांनी कित्याक हें मागणें घडलें? ह्या क्रिस्तांवांनी कित्याक हें मागणें घडलें? तांकां हर एक घडये मरियेचो आधार मेळटालो. मरियेचो आधार दिसपट्टी जिणी जियोवच्याक 1-2 दिसां पयलेंच आमी भगवंत कुटुंबाची परब केली. मरी ते कुटाम सांबाळली. मरी जेजूची मात्र न्ही, आख्ख्या पवित्र सभेची आवय. दुसरें जावन मरी पवित्र सभेक राखता. कित्याक त्या काळार मार्तीरपणाची पवित्र सभा आसली, दंडवणेक वळख जाली पवित्र सभा आसली. राखता आमकां क्रिस्तांवांक. ताच्या सांगता मरी आमचे मध्यस्थपण घेता, आमच्या खातीर देवा लागीं विनंती करता. देखून संता मरिये देवाचे माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर. हर एक नामान बरी म्हणटा आसतना आम्हा पाप्यां खातीर देवा लागीं विनंती कर म्हूण आमी मागता. मरी आमचे खातीर विनंती करता. ही आसा देवाची आवय, जेजू क्रिस्ताची आवय. शर्मावाच्या आखरेक एका लागशिल्ल्या एका फिरगजीन गेल्ल्या वेळार भुरग्यांच्या कुमसारा खातीर हांव गेल्लो. भुरग्यांच्या कुमसारा खातीर एक ल्हानसो भुरगो, कांय 3ऱ्या-4थ्या क्लासीचो 9चो कुमगार घेतिल्लो भुरगो आपले पाताक सांगता, कुमसार सांगता, हांव कुमसाराचो गूट सांगना हांगा. पूण मोदेंसी एक कुशेची गजाल जाली. कितें? तो पाताक सांगता आनी म्हाका पळोवन दिंबी घाल्या येदोसो आहा. म्हाका वयर पळोवन म्हणटा, फादर हांव कितें सांगता म्हूण समजता तुमकां? येदोसो आसा, हांव कितें सांगता म्हूण समजता तुमकां? म्हाका हांसो तोडवंक जायना. एक जाणाऱ्या मनशा बरी हांव कितें सांगता म्हूण समजता म्हूण विचारता म्हणजे लागीं. आतां तुमी जाणा हाचो अर्थ कितें म्हूण. तो भुरगो ती ताचींच उतरां न्ही, घरा आवय बापय आजो आजी कशें उलयतात पळया तें हो भुरगो अनुकरण करता. देखून आपल्या पाताक सांगल्या उपरांत हांव कितें सांगता म्हूण समजता तुमकां म्हणटा. म्हळ्यार हाचो अर्थ हो, जें कितें आवय बापय उलयतात तें भुरगीं बरें समजतात. भुरगीं ताचेंच अनुकरण करतात. जर तर आमी आवय बापय भावार्थान घट आसांव, भावार्था विशयांत उलयता, मोरये विशयांत उलयता, आमची भुरगीं तेंच अनुकरण करतलीं. जर आमी घरा केळकुळां करता, त्या भेऱ्या भाशेन केळकुळां करता, कोणेंगी सांगलें देखून आमी तेंच घरा परत्यान नेरायता, आमची भुरगीं तेंच शिकतलीं. ह्या वर्सा आमच्या आवयचें गुणगान करया, तिची व्हडवीकाय उलया. ओ एक नित्य वायच्या पयल्या दिसा आसो, सगळ्या वर्सा मरिये मायेची तिची भक्त चडीत करया, तेर्स करया आनी कितें मागणें करया, पूण मरिये विशांत बरें उलया. आमच्या आवय विशांत व्हडवीकाय उलोवंक आमचो संतोष, कित्याक तिचे तावन आमी जल्म घेतला. तिका जावं सर मान आनी स्तुती.